दर वर्सा वर्सूयभर सरकाराच्यो वेकन्सी भरप चालूच आसता। एखाद्या खात्यान पोस्ट काडले काय अर्जांच्यो राशी पडटा। वर्सभर भुरगे अर्ज घेवन खात्यांनी भोंवत उरतात। मात ह्या फुडें खंय अशें जावचें ना। सरकाराचो रिक्रुटमेंट पयल्या 6 म्हयन्यांत सोंपतलो। रिक्रुटमेंटाची नवी पद्दत। वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत येतल्यो नोकऱ्यांच्यो जाहिराती। जानेर ते मार्चांतूच पोस्टाच्यो जायराती, उपरांत डिसेंबर मेरेन जायराती ना। जानेर ते जून 6 म्हयन्यांत सगळी प्रक्रिया करून नोकर भरती जातली। जुना उपरांत रिक्रुटमेंट जाली ना जाल्यार पोस्ट लॅप्स जातले। लॅप्स जाल्ल्या पोस्टांक परत जायरात नव्या वर्सा। फकत अंदू डिसेंबरांतूच जायराती दिवन नोकर भरती सुरू करतले। अंदू सुमार 1800 ते 2000 कर्मचारी निवृत्त जातात। ते भायर लॅप्स जाल्ले, रद्द केल्ले अशे 4000 वयर पोस्ट आसतले। तयार केल्ले नवे पोस्ट धरून वट्ट वेकन्सी 10,000 मेरेन। फुडल्या कांय म्हयन्यांत 5,500 रिक्रुटमेंटाचो प्लान आसा। LDC आनी डेटा एंट्री ऑपरेटरांचे नोकर भरतीकूय नवी पद्दत आसतली। सगळ्या खात्यांनी वर्सभरात कितले LDC आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर लागतले त्यांचे लिस्ट तयार करतले। वर्साचे सुरवातीक लिस्टा परस मातशे मायज पोस्टा खातीर जायरात करतले। सुमार 1000 परस मायज पोस्ट एकाच वेळार भरपाची प्रक्रिया जातली। एकदांच परीक्षा घेवन सिलेक्टेड उमेदवारांचे लिस्ट तयार जातले। खात्यांचे गरजे प्रमाण तांकां जाय तितले LDC आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर मेळटले। BJPच्या फाटल्या सरकारान सरकारी फौज 56,000 वयल्यान 60,000 तेंकयली। आतां सरकाराचे नोकर भरतीचें टार्गेट पयल्यार हो 5 वर्साचो टर्म सोंपता म्हणल्यार सरकारी स्टाफांचो आंकडो 65 ते 66,000 तेंकतलो। सुमार 22 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।